कळंगूट पंचायत वाठार नगरपालिका करपा खातीर गोंय प्रदेश काँग्रेसीन खर विरोध केला. कळंगूटचो आदलो आमदार आग्नेल फेर्नांडीस आनी तुलियो डिसोजान प्रदेश काँग्रेसीच्या मुख्यालयान घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ही म्हायती दिल्या. कळंगूट पंचायतीक नगरपालिकेचो दर्जो दिल्यार कळंगूटच्या लोकांक खूब त्रास सोंसचो पडटलो. देखून कळंगूट पंचायतीक नगरपालिकेचो दर्जो दिवपाचो सरकारान चलयल्लो विचार बदलचो. कळंगूटच्या लोकांनी ह्या प्रस्तावाक विरोध करचो, अशी मागणी आग्नेल फेर्नांडीसान केल्या. Kalangut is known as the Queen of Beaches, and Goa lives, the beauty of Goa is in its villages. तूं तो ते काडूंक सोदताय, विलेज काडूंक सोदता, अर्बन करूंक सोदताय, आनी तूं सांगता अर्बन नोटिफाय केल्यार कांय जायना म्हणून. तर दुसऱ्यो 55 विलेजीस आहा त्यो कित्याक जायना? कायदोच जायना. यू हॅव डिसायडेड टू मेक 56 विलेजीस. You will have denotified all the 56 villages. Now you have brought Kalangut only. His idea is to make this a municipality. And what are the bad effects of being urbanized? तुझे FAR वाढूंक मेळटा, setback आसना. It is like a municipal area. Setback ना काय ना. It's going to be a concrete jungle. As it is, Kalangut is suffering. There is no proper electricity. There is no proper water. There is no facilities. रस्ते कोण बिल्डरांक जाय म्हणून मातशे रुंदयल्या, कोणाक बिझनेसमॅनाक फुडल्यानूच रूम केल्या, थिंगा आतां हाडून सगल्यो भायल्या लोकांच्यो बासी आनी भायल्या लोकांच्यो गाडयो पार्क करता थिंगा. कोणें हॉटेलवाल्यांनी पळय पार्किंग सोडूंक ना, थिंगा हें करता. सो इफ यू क्रिएट मोर कॉन्क्रीट जंगल देर इन कालांगूट, यू गोइंग टू डिस्ट्रॉय, एंड वी आर किलिंग द गूज दॅट लेज द गोल्डन एग्स. कित्याक कालांगूट लोक येतालो टू सी द ब्युटी. बिल्डिंगां पळोवपाक लोक कोण येना. ही इज गोइंग टू टोटली डिस्ट्रॉय दीस. See, I will appeal to the Panchayat of Kalangut, pass a resolution that you all do not want it, because he is giving the impression to the government that the Panchayat and everybody is with him. You all are going to destroy the village. The Panchayat is responsible. O MLA आयज फाल्यां आसतना आमचो गांवचो लोक थिंगाच आसतलो. You are going to destroy the village, and people are going to, the children are going to ask you. And I appeal to the people of Kalangut also to stand up, and we will fight this. We will not allow this urbanization of Kalangut. So आता पासून पळय तेणें पाड घातला, PDN आनी ODP सगळे आमचे दोंगर कानवट करून हें करून सगळे पाड घातला. एंड नाव हे अर्बन म्हणून टॅग लावन आनीक पाड घालपाचो आहा. I appeal to the people of Kalangut, let us unite and stop this menace. इतलेंच न्ही, जाल्यार आनिकूय कांय गजाली फाटल्या दारांतल्यान हाडपाचो विचार कळंगूटचो आमदार तशेंच राज्याचो मंत्री मायकल लोबो हांणी चलयला, असो आरोप तुलियो डिसोजा हांणी केला. दोन तीन विशय आसा हेजेर. एक, अर्बन केलां कित्याक? एज पर द क्लॉज Section 2 of the clause 38, there is a definition of urban village, which the government can do. Second, and based on that, the notification has been issued. But detailed land revenue code to Pomosha, Chapter 7, clauses 83 to 88 deal with a different procedure for assessment of land revenue in urban and non-urban lands. Assessment of land revenue clauses chapter 8, chapter 7, clauses 83 to 88. They clearly speak about assessing land revenue in a different manner. But हे आता land revenue extra जातलो as per the assessment, ताचो इल इफेक्ट कुंगुटकारांक जातलो. कुंगुटकार रावतले लोकल लोकांचेर, ट्रेडिशनल लोकांचेर जातलो. मायकल लोबो स्टेटमेंट करता प्रेसाक ताचो बेनिफीट आसा. पूण कसलो बेनिफीट आसा तो सांगना. वी ऑल नो दॅट वेन एनी एरिया इज क्लासिफायड फ्रॉम रुरल टू अर्बन, it is not for the betterment of the local people. It is only for the betterment of the big businesses, so that they can get some benefits that are accrued to the big businesses under the urban classification of a place. पण हे लोकांक पळोवन घेवपाचे गरज आसा, आनी
आमची मागणी आसा काँग्रेस पार्टीचे तर्फे की हे अर्बन क्लासिफिकेशन जे कोंगोडकारांक केलां ते ताबडतोब गव्हर्मेंटान फाटीं घेवचे आनी कोंगोडकार्स आर व्हेरी हॅपी टू बी लिव्हिंग एज अ रुरल विलेज.